and welcome to Prudent Media News. First, we take a look at the headlines. If you want a government job and if you have studied primary education in English, you will have to pass a special exam of Konkani, Marathi. CM announces the decision in an exclusive interview with Prudent. Opposition to Sri Ram Sene increases. Politicians, social activists, youth organizations demand ban on Sene's entry in Goa Youth Convention in Madgaon on Sunday. Vishnu Wag and Pandurang Nadkarni come out openly against Parikar's MOI decision, says they are unhappy with the decision, will continue their oppose. Indian Professional Football Clubs Association demands All India Football Federation to follow AFC guidelines as well. AIFF yet to get back to clubs on making I-League a separate entity. And first steps to settle warring hockey fractions in Goa. Goans Hockey say we have recognition. Association for Control of Hockey say give us recognition. Matter to be sorted by SAG in 10 days. And now the news in detail. Government has decided to hold a special examination of Konkani and Marathi for candidates applying for government jobs. Those youth who have studied their primary education in English will have to appear for this exam. Government will consider candidature of such applicants only if they pass this exam. CM made this important announcement during an exclusive interview with Prudent Media. तुम्ही फाल्या सरकारी नोकरी जाय जाल्यार कोंकणी मराठीचे ज्ञान कंपल्सरी करतले आणि ताका एक विशिष्ट ज्ञान असचे पडटले मराठी इज एन कितें म्हणटा ते कोंकणी हो एकदा आयलो की ताका मराठी येता जेका मराठी येता ताका कोंकणी येता त्यामुळे ताणें विशिष्ट परीक्षा ही पास जावची पडटली सो प्राथमीक शिक्षण कोणें जर तूं इंग्लिशीन केलें जाल्यार ती परीक्षा पास जावपाक मेळटली नाही प्राथमीक शिक्षण ज्याचे पळय कोंकणी मराठीन जाल्लें आहा ताका ती परीक्षा दिवपाची गरज ना प्राथमीक शिक्षण ज्याची इंग्लिशीन जाल्लें आहा ताका ती परीक्षा पास जावची पडटली फॉर considering qualifying as a for government employment is very simple. शेवटी तुका भाषा येवंक जाय हाजी काळजी सरकार घेतली निर्णय पॉलिसीचेर प्रोविजन हे एक्सपर्टांनी करचे ज्या वेळा ती इलिगॅलिटी सर्टिफाय जायना त्या वेळा ते सर्क्युलरामुळे ज्यो कितें घटना घडल्या त्यो फेट एकम्प्ली म्हणून तुवें तकलेन धरच्यो पडटा एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आय एम टॉकिंग प्लीज करपाचो प्रयत्न न्ही प्लीज करपाचो प्रयत्न न्ही पण एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव टू हैव द रियलिटी इन बिफोर द माइंड एज अ इफ यू आस्क मी तुझे वैयक्तिक मत कितें कोंकणी मराठी सोडून कोणाकूच दिवंक जायना म्हजें वैयक्तिक मत आयजूय तितलेंच ठाम म्हजी आयडिया कितें आसा ठीक आसा यू हॅव लॉस्ट दीस ग्राउंड टू एन एक्सटेंट आय एक्नॉलेज इट आय एम नॉट लुजींग दॅट ग्राउंड आय हॅव नॉट लॉस्ट दॅट ग्राउंड द ग्राउंड दॅट वॉट एवर ग्राउंड वॉज लॉस्ट वॉज बाय दिगंबर कामत पॉलिसी I am only acknowledging that this ground is slightly lost. म्हजें म्हणणें कितें उरलेलो ग्राउंड जो आसा तो स्ट्रॉंग करूया मरे ताका कोणाक हात लावंक दिवं नाका. You can watch this exclusive interview on Sunday at 4 p.m. and 10:30 p.m. and on Monday at 7:30 p.m. and 11:30 p.m. Bureau Report, Prudent Media. Politicians, youth and social activists in the state have demanded a ban on entry of Ram Sene in the state. Youth have started campaign on social networking sites like Facebook demanding a ban on the entry of Ram Sene. They will organize youth convention in a Konkani Bhasha Mandal in Madgaon on Sunday. Both peaceful people. Amka Pramod Mutalik Mutto Naka and Sri Ram Sena Karnataka based fundamentalist fringe. Amka नीज गोंयकारांक सांगपा नाका की आम कितकोन बिहेव जायचे आमकां कल्चर दिलो आहा जायत्या वर्सांची आणि बोरी कल्चर म्हणून आमकां लोक येता हिंगा विजीट करपाक. It is shocking that an outfit of lumpen elements seems to be declaring
its intentions of coming into Goa. Our state is a state which is dependent on tourism as one of the mainstays of our economy. We cannot allow lumpen elements to come and disturb our economy and the age-old communal harmony that has been existing in the state of Goa. But if there is no ban, then there should be a ban immediately. I am sure that Chief Minister Manohar Parrikar will come out openly against this. त्यांचे मेंबर जावचे न्हू प्लीज, कित्याक तर यांची जी संस्था आसा ही आमकां काबार करपाची संस्था आसा. म्हणून प्लीज आमची रिक्वेस्ट सगळ्या भावा भयणां, आमच्या चेडवांक जावं जाणट्या जुणट्यांक सगळ्यांक की ह्या लोकांचे मेंबर तुम्ही श्री राम सेनाचे मेंबर तुम्ही अजिबात जावचे न्हू आनी त्यांच्या उलोवण्याचेर विश्वास धरचे न्हू प्लीज. Youths have started campaigning on social networking site Facebook demanding ban on entry of Ram Sene. They have also started an online petition for taking signatures of the people to oppose Ram Sene. They will organize youth convention in Konkani Bhasha Mandal in Madgaon on Sunday. So त्या आड आम्ही एक फेसबुकार ग्रुप लॉन्च केलो आणि एकाच दिसा बरोबर 1000 मेंबर्स जाले आणि आता ते वाढत आसा. आणि सगळ्यांचो एकूच आवाज आसा गोंयकारांचो की आमकां भायले लोक नाका आमकां शिकोवपाक की कल्चर कितें तें आनी रिलीजन कितें तें. आमी स्वताचे गोंयकार समर्थ आसात स्वताचे रिलीजन रिस्पेक्ट करपाक आनी तशेंच दुसऱ्यांचे करपाक. फाल्यां कोंकणी भाशा मंडळ मडगांव हांगा 3:30 मिटींग जातली. तर आमच्या सारकेच आनी कोण लायक मायंडेड लोक आसा की तांणी आमकां जॉइन जावचें अशें आमी मागता. Bureau Report, Prudent Media. Opposition has started to Manohar Parrikar's MOI decision from within the government. Sant Andre BJP MLA Vishnu Surya Wagh has come out in open stating that he is not happy with the decision. Educationist Pandurang Nadkarni has also expressed displeasure over CM's adjustment solution. अजयाबद्दल कोणाच्या मनात दुबाव आसपा जायना. पण इश्तारो लक्षात दवरा, आमी सगळ्यांनी ताका जाणीव करून दिवपाक जाय की हे सगळें जरी बरोबर असले तरी भाई मातृभाषाच्या बाबतीत जो निर्णय तुवें घेतला हो बरोबर ना हे सांगपाची जबाबदारी आमची आसा. आमी ताचे नदरेन घालून दिवपाक जाय की हे धोरण बदलपाची गरज आसा आनी जर तें धोरण बदललें ना जाल्यार दिगंबर कामती इतकोच प्रक्षोभ तुझ्या विरुद्ध लोकांच्या मनात जातलो हे सांगपाची गरज आसा. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान जी भूमिका घेतल्या ती म्हाका मान्य ना. हांव तुमकां इतलेंच सांगपाक आयला, भाशेच्या प्रश्नाचेर गेल्ल्या वर्सा 18 जुनाक म्हजी जी भूमिका आशिल्ली तीच भूमिका आयजूय आसा. विधानसभेत आमची बाजू मांडपी एकूय आमदार हो गेल्या वेळार नाशिल्लो. कोण माध्यम प्रश्नाचेर उलयनाशिल्ले आनी ताचेर आवाज काडिनाशिल्ले. म्हणून विष्णू वाघ आसा. सरकाराच्या निर्णयाच्या बरोबर आम्ही या संदर्भात तांकां अनुदान दिवपाच्या संदर्भात आम्ही सरकाराक पाठिंबो दिना. आम्ही सरकाराचें तें चुकीचें धोरण हे आम्ही स्पष्ट जाहीर करतात आणि हांव म्हजें मत तेंच आसा, सरकाराचें हें चुकीचें धोरण. त्यामुळे सरकारान तांकां अनुदान दिवपाचो जो निर्णय अनुदान चालू दवरपाचो निर्णय, अनुदान दिवपाचो निर्णय सरकारान घेवना, अनुदान दिवपाचो निर्णय. कारण तांकां सबंद वर्सभर अनुदान मेळ्ळा आणि आता तांकां अनुदान फुडें चालू दवरपाचो निर्णय सरकारान घेतला, ताका आमचो विरोध आसा. ताका Our reporters Vivek Prabhu and Navdeep Agiyar with video journalist Omkar Falari. It's time now for a short break. Stay tuned.